ज्या जाग्याचेर पुलीस आसपाक जाय त्या जाग्याचेर पुलीस आसनात. अटल सेतू भितर सुद्दां ते ट्युरिस्ट बाबडे अटल सेतू काडून सकयल पावले की तांकां फायन मारपा रावतात. सीएम एज अ होम मिनिस्टर तुमकां दिसना देर नीड्स टू बी अ डिटेल्ड लूक एट हाव दीस थिंग्स फंक्शन. एक पहिली गजाल जी बाणस्तारीचो एक्सिडंट जाचो खूब मोठ्या प्रमाणात चर्चा जाली, खूब मोठ्या प्रमाणात एक म्हणजे ड्रंक अँड ड्रायव्ह जे आसा पळय न्हू, ताजी मिस्टेकूच आसा ती 100%. म्हणजे जेच्या कारण आमी म्हणटा की 3 जाणांचो अननेसेसरी बळी गेलो, 3 जाणांचे जीव थंयसर गेलो, ही खेदजनक गजाल आसा. 3 जाण हॉस्पिटलान आसा ताका पर्सनली हांव पळोवनूय आयलो तांची प्रकृती कशी आसा ती. त्या खातीर आतां आमी प्रत्येक फावटी म्हणजे बारीक सारीक कितें जालें काय ना म्हणजे सरकाराक रिस्पॉन्सिबल धरपाची आमकां थोडीशी संवय जाल्ली आसा. आतां आमी ड्रंक अँड ड्रायव्ह म्हणजे प्रत्येक जाण प्रत्येक रस्त्यार आमकां दवरून अल्कोमिटर घालून चॅक करचें पडलें. थोडेशे म्हाका दिसता गोंयकारांनी आसत किंवा ट्युरिस्ट आसत जे आतां हांगासर येतात तेंच्यांनी कायदे जे आसा हे जर सांबाळ्ळे जाल्यार अशा पद्दतीचे एक्सिडंट म्हणजे रॅश ड्रायव्हिंग इतक्या मोठ्या प्रमाणांत आसलेली थोडे कंट्रोलान आसले आसत जाल्यार हे आमी एवॉयड करपाक शकता. नो डावट म्हणजे प्रत्येक फावटी आमकां पुलीस खंय खंय मेळटले, अशे कितले पुलीस आमी दवरपाक शकतले. त्या खातीर रुल्स फॉलो करप हें जशें सिटीजनाचेंय काम आसा, हांगा येवपी ट्युरिस्टांचेंय काम आसा, तें करपाची गरज आसा. सगळ्योच गजाली पुलिसाचेर घालून आमकां जावच्यो ना.